नमस्कार. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या फिफा अंडर-17 बायलांच्या फुटबॉल वर्ल्ड कपाचो किक ऑफ सुवाळो ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार काल सांजे दबाज्यान जालो. मुख्यमंत्री म्हणटा संवसारीक दर्जाची सर्त गोंयांत जाता ही मोठी गजाल. खेळा मंत्री म्हणटा फुटबॉल गोंयकारांच्या रक्तांत. सर्तीच्यो 16 गेमी गोंयांत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार जातल्यो. बाकीच्यो गेमी नवी मुंबय आनी भुवनेश्वरांत. फुडल्या जावपी 15 दिसां खातीर आमी सगळ्यांनी आता किक ऑफ सेरेमनी जो जावन येलो त्या खातीर परत एकदा अभिनंदन करता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आनी मिनिस्टर गोविंद गावडे हाच्या पुराय टिमीचे. आनी आयच्यान सुरू जावपी ह्या अंडर-17 फिफा फुटबॉल क्लब टिमी खातीर परत एकदा म्हणजे आयज पर्यंत जगाच्या वेगवेगळ्या देशांनी जावपी ही फिफा गेम आमच्या गोंयांत जाता हे गोंयकारांचे भाग्य आसा. ही मॅच आमकां पळोवपाक मेळटली हे आमचे सगळ्यांचे भाग्य आसा. गोंयकारांच्या नसा नसान गोंयकारांच्या श्वासा श्वासान फुटबॉल आसा आणि म्हणूनच गोंय राज्याचो फुटबॉल हो फक्त एक खेळ न्ही तर एक ते दायज जावन आसा. आणि म्हणूनच गोंय राज्यान ह्या खेळाक आमच्या राज्याचो खेळाचो दर्जो दिल्लो आसा. सरकारी जमनीचो समाजाक उपेग जावंक जाय. अतिक्रमण करून विकूंक न्ही, मुख्यमंत्री उलयला. कांय लोक सरकारी जमनीचेर घरां बांदतात, तीच सुवात काडून भायल्यांक विकतात. सरकारान रस्त्याक सुवात घेतले उपरांत थंय घरां बांदप आनी उपरांत आंदोलनां करप. कस्टोडियन प्रॉपर्टींत ह्या फुडें बेकायदेशीर घरां बांदल्यार खंय मोडून उडयतले. एक डॉक्युमेंटाचेर आमी एग्री जाल्या बट विदाउट डॉक्युमेंट जर आता कोणी घर बांदता आसत जाल्यार ते डेमॉलिश जातले. परत आमदारा कडेन वचूं नाका. हांवें स्पश्ट सांगता कित्याक तर हांवें पळयला कायदो येयल्या उपरांत खूब जाणांनी कस्टोडियन प्रॉपर्टी एनक्रोच करपाक सुरवात केली आहा. ज्याच्या कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना एनक्रोच करून दुसऱ्याक विकपाची ही प्रवृत्ती कळोवपाक लागलेली आहा. रस्तो करपाक सरकारान जमीन विकत घेतल्या ताचेर वचून घरां बांदल्या खबर आसतनाय बी. आनी मागीर रस्त्यार येवप आनी आमची घरां मोडली म्हणप हो प्रकार खूब जाणां कडेन आसा. त्या खातीर हांवें पयलींच शिटकावणी दिल्या कारण अशा पद्दतीन एनक्रोच करप योग्य न्ही. आमकां म्हळ्या गांवांतल्या फ्युचर जनरेशना खातीर कुठीच भुरगीं आसा आमकां फ्युचर जनरेशना खातीर आसलेल्यो जमनी सांबाळून दवरपाक जाय. कोण तरी हांगासर भायरसून येतलो आनी आमकां आत्ताच्या अल्पशे कितें तरी पयशे मेळटा म्हणून ताका आमी घर बांदून विकतले हें चलचें ना. कांय गोंयभर हांव पळयता सरकारी जमनीत बारीकशें घर बांदप आनी कोण तरी तो भायरसून येयला जाल्यार ताका तें विकप ही वायट प्रवृत्ती आसा. गांवांतली सरकारी जमीन आसत कबूल दर्जाची जमीन आसत जाल्यार ताचो उपयोग त्या गांवकारांक जावपाक जाय. गांवांतल्या फुडल्या जनरेशनाक जावपाक जाय. गांवांतल्या विविध प्रकल्पां खातीर जावपाक जाय. तुवें CHCतलो वाळपयचो स्टाफ खंय वेळे आदींच पळयटा. असले प्रकार बंद करूंक बायोमेट्रीक सिस्टम बसोवची म्हणून मंत्री विश्वजिताचें फर्मान. मंत्री तुमच्या दारी मोहिमेंत आरोग्य मंत्री विश्वजीत पेडणे वचून लोकांचे इशू आयकून आयलो. शेतकारांक त्रास जावंक जायना अशे तरेन काम करात म्हणून मंत्र्यान खंय राना खात्याक सांगलां. तुवें हॉस्पिटलान सर न्ही चडशे वाळपयच्यान स्टाफ आसता सर तांकां वचपा खातीर टायम जाता म्हणून ते बेगीनच वयतात. आनी मॅडम आसा डॉक्टर आसा डॉक्टराक खबर आसा. सर आतां सर सांगतात पण ते दिसा आमी गेले. I am telling in front of media, anyone leaves before that you put that biometric system. Even if somebody, even here you put biometric, what is the problem to put biometric? They can't put doctor biometric. सर डॉक्टर येता माझं मतदारसंघाचं कोण असलो आणि नसलो तर काय फरक पडणार. तुझी जबाबदारी आहे. युअर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युन्सी. यू डोंट गेट अप इन द मिडल ओनली अँड से दे गो एट दिस टाइम. अरे हाउ कॅन दे गो? दे गेटिंग सॅलरी. यू इश्यू देम अ शो कॉज नोटीस. आणि आय एम स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बी दिला की लोकां बरोबर को एक्झिस्ट जावपाची गरज आहे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम्ही पळयलें आसतलें की हांव जेन्नाच्यान फॉरेस्ट मिनिस्टर जाला कोणाक अडचण बिडचण चडशें येना. कोणाच्या वाटेन वचपाचें ना म्हणून हांवें व्हेरी क्लियर आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की
न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय खात्याचेर बेजार. सोलर फेरीबोट लॉन्च करूंक आमंत्रण दिलां खरें, मात 13 ऑक्टोबराचे ही कार्यावळीक आपली मान्यताय घेवना, सल्लोय घेवना म्हूण मंत्री सांगतात. फेरी बोटीचो इश्यू जाल्यार मंत्री जाय, निर्णय प्रक्रियेंत आपूण नाका काय म्हूण प्रस्न. तेरेखोल फेरी भरकटली तें खंय व्हडलें न्ही, चवकशी करतात. I have not received the written investigation. I may be a guest. I am not the host of this. So, जे डिपार्टमेंटाची काम आसात, he must be given some extraordinary powers by the administration, the government. So I will really have to find out. डिपार्टमेंटान इंटरफियरन्स जालो न्हू. No, he is also आमचो जो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसता, तोच आमचो ह्या डिपार्टमेंटाचो कॅप्टन आहा. नाही, मला आय विल हॅव टू रियली फाइंड आउट वेदर आय एम आन्सरेबल टू द फेलियर्स ऑफ रिवर नॅव्हिगेशन अँड द फेरी बोट्स वेन इट इज इन द मिडल ऑफ सी. जावं बाकीचे कितें गोश्टी प्रॉब्लेम आसात, आनी जेन्ना सक्सेस येता तेन्ना इट इज अ पार्ट ऑफ कॅप्टन, अँड कॅप्टन मे बी गिवन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स to declare and decide about all these things. CM कडे वरतले हो विषय तेका इन्फॉर्म करतले. Definitely CM should also realize this. So when I am a host, I am treated as a guest in my own department. तुम्ही कन्सल्टच करू ना फंक्शन प्लॅन. ना फंक्शन प्लॅन करता आसतना केलें ना. तेरेखोल फेरीची चवकशी करपाक लायल्या, ती गजाल खंय व्हडली सिरियस न्ही. तेरेखोल हांवें इन्क्वायरी मागलेली आसा, दे वील कम आउट विथ दॅट. वी आर टेकिंग ऑल दॅट केअर. इट इज नॉट हॅपनिंग एवरी नाव एंड दॅन. उदकान बंद आसा जर जाय जाल्यार इमिडिएटली देर आर इक्विपमेंट्स टू गेट देम ऑन दी शोर. इमिडिएटली वी प्रोवायड देम दी असिस्टन्स. आतां उदकान असले न्ही, समुद्र जेन्ना खवळलेलो आसता तेन्ना आमची दिशाहीन जावन वता, तेन्ना आमी हाडनात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. रेंव, खडी, चिऱ्यां सारकेल्या मायनर मिनरलांची हेर राज्यांतल्यान आयात करूंक बल्क परमीट दिवंक खण खातें तयार. काल सावन बल्क परमीट दिवंक सुरू. दरेक गाडये खातीर ऑनलायन परमीट घेवपाची प्रक्रिया कटकटीची जाता म्हूण वाहतूकदारांनी बल्क परमिटां खातीर येरादारी खात्याक विनवणी केल्ली. काल सावन ऑनलायन बल्क परमिटां सुरू जालीं तरी 14 ऑक्टोबर मेरेन खंय ऑफलायन परमिटांय दितले. 15 सावन फक्त ऑनलायन. दरेक तालुक्यांत रेव्हेन्यू भवन बांदपाचें उतर मंत्री बाबुशान दिलां. मंत्री तुमच्या दारी मोहिमेंत बाबूश फोंडे पावलो. आमदार मंत्री रवी कडेन उलोवन गरज आसा तश्यो कांय सरकारी कचेऱ्यो खंय मामलेदार बिल्डिंगेंत शिफ्ट करतले. बाबूश खांडेपारा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटांतय वचून आयलो. कोयरा विला प्लांटाची तांक वाडोवन दिता म्हूण बाबूश उतर दिवन आयला. So what do you observe, sir? We have seen the difficulties basically as far as the offices are concerned. The offices are very cramped. There is a lack of space. So we are trying to shift some offices. And especially Mamladar, I think they are based on the 3rd floor. So we are trying to get them on the 1st floor for the convenience of the public. We want to have a revenue govern in all the talukas. बाबूश खांडेपारा कोयराविल्याच्या प्लांटार वचून आयलो. प्लांटाची तांक वाडोवन दिता म्हण उतर दिवन आयला. सध्या फोंडेचो 5 टन कोयर खंय साळगांव प्लांटार वता. गाडी गार्बेज नवीन आता किती त्यांची कॅपॅसिटी आहा म्हणजे 6.5 टन per day wet garbage is concerned. So out of that what they are treating is around 1.5 ton. Now there is a proposal which is and the rest is going to our Saligam plant. That was a stopgap system. Now they are increasing that they'll get approval. Factory also there for 10 ton and which will be annexed for another 10 ton in future. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आपूण घडये पयलोच राज्यपाल जो गोंयच्या दरेक गांवांनी पावला. लोकांच्यो कागाळी आयकल्यात. हांव आमदारांक तांच्या वाठारांतल्यो समस्या सांगूंक शकता म्हूण राज्यपाल उलयलो. राज्यपालाची सध्या संपूर्ण गोंय यात्रा चल्ल्या. राज्यपाल सोमारा सांतांद्रे पावलो. ऑक्टोबरांत थंय ताची यात्रा पुराय जाता. I'm very happy to inform you that during the last
75 years of our freedom. Of course, in Goa, then this is 61. During these 75 years, I can claim that I am the only governor who completed the visit of all the villages, all the areas, and interacted with the people. 2 days back, one person has written in one of the dailies that he is traveling always, what is the use of it and other things. I am not going to reply to that, but one thing I would like to say, to meet the people, I am getting more and more equipped with the spirit of the people, support of the people. I can tell your MLA what are the problems, because in that area that problem is there. I can tell the Chief Minister, I can tell to the Prime Minister, what are the problems of the people. गोंयांत रस्तो अपघातांनी दिसाक एकलो तरी सोंपता हाचेर दरेकल्यान विचार करचो म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयला. पर्वरी हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटांत येरादारी खात्याचो 11वो राज्य रस्तो सुरक्षा सप्ताह लॉन्च जालो. सरकार खंय डार्क स्पॉटांचेर काम करता. पर्यटन मंत्री म्हणटा फक्त एक सेफ्टी वीक करून फायदो ना, येरादारी शिस्त वर्सभर पाळूंक जाय. Almost every day there is a death on the roads of Goa. What are the reasons? One has to analyze. Overspeeding is one of them. Adventurism by our youth, by recklessly being issued licenses, is another reason. Tourists not following the rules on the roads is another reason. And perhaps one of the biggest reason, as I analyze, is drunken driving. There are certain dark spots. They have already been identified by my department. That is our job, we identify. Thereafter it was implementation, remove those dark spots, the accidents are prone to another department, is PWD. I will be talking with my counterpart, and in fact I have told them the next Road Safety Council, which I am the chairman, will invite all the ministers as well, so that action is taken from the top. This road safety awareness week comes in place. I at least feel I would request Marvin to have this throughout the year. There shouldn't be awareness. This whole week should be the whole year. And in the whole year, certain RTO inspectors should be given delegated responsibilities to ensure that they are creating awareness, they are ensuring that they are monitoring things, they are supporting the systems. Challan is one part. गोवा फॉरवर्डाचो फायर ब्रँड मुखेली आमदार विजयान पेडण्या बेकायदेशीर कसिनो एक्सपोज केलो. तो व्हिडिओच ट्वीट करून मेकळो. सरकाराच्या आशिर्वादान कसिनो चल्ला म्हूण विजयाचो आरोप. प्रुडंटान ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो. थंयच्या एका कामगारान कसिनो चलतालो म्हूण मान्य केलां. सकयल रेस्टॉरंट आनी वयर खंय कसिनो. खासा रिपोर्ट. जंय बेलीज नांवाचो एक इल्लिगल कजिनो पेडण्या फंक्शन जाता, थंय लोक गॅमलिंग करतात, म्हणजे तोंडां दिसता आनी हें चालूच आहा. म्हणून इतलेंच न्ही, आमकां वी हॅव रिपोर्ट्स दॅट इल्लिगल सच स्लॉट मशीन्स आर मशरुमींग एवरीवेर. इल्लिगल गॅमलिंग इज गोईंग ऑन. सो दीस इज सर्टनली हॅपनिंग विथ प्रोटेक्शन ऑफ पुलीस. आनी कोणाक तरी हो हफ्तो वता. आमकां इन्फॉर्मेशन आहा त्या भशेन रुलींग पार्टीच्या हाका प्रोटेक्शन आहा आनी हे गोंयभर चालू आहा. हांव पुलिसे कडेन मागता हे DG आनी IG आनी इन्वेस्टिगेट करचें. आमी आतां व्हिडिओ दाखयलो, हो व्हिडिओ तुमचे कडेन कसो ना, तुमी कितें करता ताजेर? काय वयल्यान दडपण आहा? आसा तोरशेत हांगा आसा आनी तुमी जस्ट फाटल्यान DED कॉलेज आसा थंयसर फाटल्यान जे आसा थंय जे कॅसिनोचे जे व्हिडिओ व्हायरल जायत आसा आनी थंयसर आमी पावले आनी ग्राउंड झिरो रिपोर्ट दिवपा खातीर हांगा पावले आनी हांगा जस्ट थंयसर एक वर्कर असलो तेका आमी जस्ट विचारले ऊपर चल रहा था. अरे नहीं चल रहा है, वो बंद हो गया कब का. मतलब चल रहा था पहला, अभी चल रहा है, अभी कुछ आ रहा नहीं तो बंद नहीं किया, कब का बंद हो गया. ऐसा वो लोग कावेलसीचो एकलो पार्टनर आनी दुसरो खंय विडनोडचो. बॉर्डरीर आशिल्ल्यान महाराष्ट्राचे लोक ह्या कसिनोचेर येतात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.
70च्या गांवगिऱ्या वाठारांतले रस्ते जाग्यार घालपा खातीर काम जातलें. फायल फायनान्सा खातीर उरल्या जाल्यार ताचोय पाठपुरावो करता म्हूण PWD मंत्री काब्राल उलोवन आयला. मंत्री तुमच्या दारी कार्यावळींत काब्राल 70th पर्यां पावलो. थंय लोकांनी रस्ते आनी मुळाव्या साधन सुविधांचे इश्यू मंत्र्या मुखार काडले. इंटरनल रोड दोन तीन गोष्टी आसात. हांवें पळयता तेन्ना हांवें फोटोज पळयले. हांव ते कशें करता हांव म्हजे एक दोन बसतलो फोटोज काडटा तेन्ना हांवें पळयतले हे फायली चडशे एस्टिमेट करून धाडले अशें तेणी सांगलां. म्हाजे कडेन उरचें ना कशें तरी उरल्या जाल्यार सांगलें धाड म्हणून. फायनान्शियल एप्रुवला उरला जाल्यार वी वील फॉलो अप विथ ऑनरेबल MLA आनी ऑनरेबल मिनिस्टर किशोर कुमार हांवें सगळें उरलें जाल्यार आमी फॉलो अप करून हांव CMाक आमचे रिपोर्ट हो दितलो की फायनान्शियल फायली उरल्या तो क्लियर करून दिवपाक वी फॉलो. पयले फावटी जाला खंयच्या सरकारान केन्नाच केल्लें ना. पयले फावटी मिनिस्टर आमच्या दारी आयल्या. इतलो टायम सकाळच्यान सवायदाच्यान हांगा बसल्यात ते आनी प्रत्येकाचे हें तांणी पंचायत वायज प्रत्येक वॉर्ड वायज पेशंटली सगळें बरोवन घेतल्या आनी म्हाका दिसता ह्या तरेन तांची काम करपाची पद्दत आसा. जे आमचे इश्यूज आसा एटलीस्ट आय कॅन फोरसी की जाता तितले बेगीन जातले. मेजर जे कामां आसा फॉर न्यू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी नवी पायपलायन हे ते ताका मातसो टायम लागतलो लोकांकूय खबर आसा. बट तो प्रोसेस पसून ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. तांणी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की टेंडराचे प्रोसेस जो आसा तो सुरू करया म्हणून. आनी आतां हे न्यूज बुलेटीन सोंपयतना पळोवया पेडणेची फामाद कोंदळ. पेडण्यांतलो सगळ्यात व्हडलो उत्सव हो आज जाता आनी त्यामुळे गोंयभरले लोक आज हांगा येतात. आमचे एक बरें दिसता एक वेगळ्या पद्दतीचें वातावरण आज पेडण्या भागात. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.